आता खबर विस्तारान. बुधवारा मंत्रिमंडळाची खासा विशयांचेर बसका जाली. 130 पॅरा टिचर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करून पगारान वाड, पेन्शनरांक परत रोजगार अशा साबार विशयांक मंत्रिमंडळान मान्यताय मेळ्ळ्या. RDX खातीर परवरीच्यान संजय मनोले. पहिले डिसिजन जे आसा डिसिजन 130 पॅरा टिचर्स आशिल्ले तेचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूअल करपाक जाय आशिल्लो. वी हॅव रिन्यूड द कॉन्ट्रॅक्ट एंड ऑल्सो तांची सॅलरी जी आसा ती सॅलरी तांची हायक जाल्ली आसा विच इज 34,290. Okay. So again we have renewed the contract of the para teacher. This is the first cabinet decision. 34,290 पहिली किती आशिल्ली? पहिली तेजी something 18,000. 80 किती आशिल्ली? त्यांचे दुसऱ्याचे कमी आशिल्ली. Okay. Second decision of the Francis scheme आशिल्ली in the Director of Municipal Administration. So the तीन project continue आसा so that this scheme आम्ही continue केल्या till that projects are completed. तीन project म्हापसा अजून एक दोन कडे म्युनिसिपालिटीचे प्रोजेक्ट चालू आसा विच इज एक्चुअली रिफंडेबल आनी तितकी झाडां लायल्या उपरांत ताका ते रिफंड जाता पयशे सो दॅट ते फक्त लोक ती झाडां लायना ताच्या खातीर आमी ताची थोडीशी जी आसा ती हायक केल्ली 1,000 रुपीज केल्या. फोर्थ अमेंडमेंट जो आसा विच इज एन रिएम्प्लॉयमेंट फॉर द पेन्शनर्स जे आसा हे हांकां दिता आसतना तांकां बाकीचे बेनिफिट्स जे मेळपाक जाय आसता एक्सेप्ट दॅट कॅज्युअल लीव तांकां मेळटली 2.5 days for the casual leave for the per month, but बाकीचे बेनिफिट्स जे आसा हे तांकां रिएम्प्लॉयमेंट जाल्ल्यान मेळचे ना. ओके बाकीचे बेनिफिट्स तांच्या पेन्शनर स्किमी प्रमाणेच आसतले फक्त ओन्ली कॅज्युअल लीव जी आसा जी आमी तांकां एडिशनल ज्या विकीत दिता. दीज आर ऑल द 4 आयटम्स फॉर द कॅबिनेट. टेबल एजेंडा आयटम जो आशिल्लो इन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हो जो हे आसा तेजो फंड्स युटिलायज करपा खातीर वन ऑफ द PMU आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हाका अपॉयंट केला PMU. आमची डिपार्टमेंटां ते सगळे काम करतात बट वेन वी वॉन्ट टू डू द कम्युनिटी प्रोजेक्ट तेन्ना आमी वन ऑफ द एजन्सी म्हणून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन हाका ताजेर अपॉयंट केल्लें आसा.